घरांतलो गणपती घरांतल्या मनशाक एकठांय हाडटा, जाल्यार भौशीक गणपती सगळ्या समाजाक आनी सगळ्या धर्मियांक खोशयेच्यो मूल्यांनी पुंजावन दवरता. भारत म्हजो देश, सगळे भारतीय म्हजी भाव भयणां हे फक्त प्रार्थनेंतल्यानच न्हय जाल्यार प्रत्यक्षांत हाडत आयलां बाळी कुंकळ्ळेचें सार्वजनीक गणेश मंडळ. 12 वर्सां जालीं एकचाराचें सगळ्यांत व्हडलें हें मंडळ काम करीत आयलां. भारतीय राज्यघटना सेक्युलर आसा. सेक्युलर म्हटल्यार धर्मनिरपेक्ष. कांय जाण ताका सर्व धर्म समभाव अशें म्हणटात. तरीकय सगळ्या धर्मांच्या ह्या राष्ट्रांत जायते खेपे धर्म कॉल्लो दिश्टी पडटा. एकामेका कडेन दुबावान पळयतात. अशा वेळार भौशीक गणपती उत्सव एकचाराची आनी धर्मनिरपेक्षतायेची मूल्यां रुजोवपाक आनी वाडोवपाक मजत करपाक शकतात. बाळ्ळेचें भौशीक गणेश मंडळ तर हेंच काम करता. हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तांव सगळे मेळून खोशयेचो हो एकचाराचो उत्सव मनयतात. हांगाची भजनां सगळ्यांक एक एक गांठीन बांदून दवरतात. बरें काम केल्या उपरांत हड्डें फुडें काडून तें काम सांगपाकय मेळटा. अंदूतर ही एकचाराची परंपरा आनी आगळे वेगळेपण तिगोवन दवरपी कलाकारांचो भोवमानय केलो. ह्या गणेश मंडळाचो अभिमान दिसपा सारको वावर सांगता मंडळाचो सचिव विजय कुमार कोपरे. पळयात. सर्वधर्मियां तर्फे साजरा आमी करपी हो गणेशोत्सव गेल्या वर्सा कोविडाच्या महामारीक लागून ते साजरो केल्लो न्हू. सगळी पथ्यां पाळून आमी कसलो कार्यक्रम न आयोजीत करता. केवळ धार्मीक विधी 7 दीस म्हणल्यार करता आमी. गणपतीचे एक खाशेलेपण म्हणल्यार सगळ्या धर्मांचे लोक एकठांय येवन हो उत्सव साजरो करतात. एक धार्मीक सलोख्याचो संदेश दिवपाचो हो उत्सव. आनी कुंकळ्ळी बाळ्ळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळान गेल्या 12 वर्सां ही परंपरा चालू दवरला. ओमनो आमी एक प्रयोग केलो की जे स्थानीक कलाकार आसात तांकां फुडें हाडपाक आनी जे भजनी कलाकार आसात तांचें वय जालां तांकां आमी हाडून हांगा एक गायनाची कार्यक्रम घेतलो आनी तांकां सन्मानय केलो. आनी ही परंपरा आमी फुडें चालू दवरतले. जे यंग आर्टिस्ट आसा किंवा जे बुजुर्ग आर्टिस्ट आसा तांकां एक सन्मान दिवन एक व्यासपीठ निर्माण करप हेच आमचें उद्देश आसलो आनी आमी तें करतात. फुडें आमी भुरग्यां खातीर स्पर्धा आयोजीत करतले. भुरग्यांक फुडें येवपा खातीर स्कॉलरशीप आनी अशी सामाजीक कार्य आमी हाती घेतात. आनी ह्या देवा कडेन आमी आर्गां घातलात की जे महामारी आसा ती बेगीन काबार जावं आनी सगळ्या संवसाराक सूख शांती समाधानाचो वर्षाव जावं अशें गणपती कडेन मागलां आनी आमकां विश्वास आसा की हें जातलें म्हणून. आनी आमी तुम्ही तिन्ही कम्युनिटी एका सांगा ना. हय, आमच्या भितर सगळ्या धर्माचे अशें म्हटलें हांवें की हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम हातूंत भितर सगळ्या धर्माचे एकवटान येता. आमचो पयलो फावंडर प्रेजिडेंटय क्रिश्चन आसलो. आतां आमच्या भितर नजीर आमच्या कम्युनिटीक आसा. तशे हिंदू तरी आसात पूण ते वेगळ्या धर्माचे आनी खंयचे गोंयचेच न्ही, गोंयचे भायले. आनी एक संदेश दिवपाक कितें सोदता सगळ्यो मनीस जातीक तातूंत भितर भेदभाव फरक आसना. जात पंथ तो घरा कडेन प्रत्येकान जरी आसलो जाल्यार आमी हांगा एक संदेश कितें सगळी मनीस कुळयेक एक संदेश की आमी सगळे एकचारान एकवटान रावपाक आनी गणपतीनय तो संदेश दिला. मया गांवकर वाड्यार चवथी वेळार गौरी पुजनाची जुनी परंपरा आसा. ही परंपरा थंयच्या बायलांनी राखून दवरल्या. चवथी वेळार बायलां हौशे घेवन एकामेकांगेर भोंवतात. पळोवया कांय खीण.
गोवा 365 खातीर बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत.